नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमचं येवकार. सद्याक आमी एक साश्टीतलो एक म्हत्वाचो विशय आमी हांगा तुमचे मुखार मांडटात आनी तो म्हणजे आमचे साश्टीतली पंचायत दवर्ली दिकरपाल ही पंचायतीक हालींच नवी दिल्लीक जाल्ल्या एका सुवाळ्यात ICAI ह्या संस्थेचो पुरस्कार मेळिल्लो आसा. 2 दिसां पयलीं ह्या पंचायतीचे सरपंच साईश राजाध्यक्ष हांणी तो स्विकारिल्लो आनी ह्या सगळ्या हाजेर चर्चा करपाक आमी हांगा साईश हाका हांगा आपयला. साईश येवकार तुका. नमस्कार. एक म्हाका एक सांग, हो जो पुरस्कार आसा तो एक्झॅक्टली कितें आशिल्लो आनी कित्याक लागून तुमकां मेळ्ळा? सुदैवान आनी देवाच्या कृपेन हांव गेल्ल्याच ऑगस्टान दवर्ली दिकरपालाचो सरपंच जालो. ताजे नंतर एक बरी संदी आमकां मेळ्ळी ऑक्टोबरान की एक जे आमचे कमिटी ऑन पब्लीक आनी फायनान्स ह्या डिपार्टमेंटाची एक कॉन्फरन्स आनी एक सेशन वेगवेगळे सेशनां आशिल्लो आख्खें इन्विटेशन म्हाका दिल्लीक मेळ्ळें ऑक्टोबरान. जी नावाजलेली अशी संस्था आसा ICAI, जे भारताच्या वेगळे वेगळे जे मोठे मोठे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसात तांची जी संस्था, हांचे बरोबर कोलॅबोरेशन ताणें एक सेमिनार दिल्ली दवरलें 3 दिसांचें. आनी अशी पावर पॅक अशें तें सेमिनार आशिल्लें. तातूंत गव्हर्मेंटाचे जे वेगळे वेगळे आमकां फंड येतात, म्हणजे तातूंत उदाहरणार्थ 15 फायनान्स आसूं किंवा GIA फंड आसूं आनी वेगळे वेगळे खात्याचे ताचे कशें मॅनेजमेंट करपी हाचे खातीर आमी थंय कॉन्फरन्साक गेले. कॉन्फरन्स बरें, तातूंत बरें ज्ञानूय मेळ्ळें. ताजे नंतर नोव्हेंबरान एक परत आमकां एक पंचायतीक ईमेल आयलो त्या संस्थे मार्फत की आमी एक स्पर्धा दवरिल्ली आसा जी राष्ट्रीय पातळीचेर आसा ग्रामपंचायतीचेर, की जे 15 फायनान्स वेगवेगळे फायनान्सां आमकां पंचायतीक मेळटात तातूंतले 15 फायनान्स हे आमकां 2023 मेळिल्लें आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशन ह्या 5 वर्सांत जाता. तर ताजें कशे तरेन तुमी वापर केलो, कशे तरेन तुमी मॅनेजमेंट केलो, ताचे खातीर तुमी तुमचें नॉमिनेशन धाडचें. आनी आमी आनी आमचे गोंयची आनी भारताचे सादारण 500 ते 600 वेगळ्या वेगळ्या पंचायतींनी तें नॉमिनेशन धाडलें. तांणी आमकां वेगवेगळ्यो स्पर्धा घेतल्यो, म्हणजे वेगवेगळे आमकां म्हायती घेतली आनी तातूंतल्यान गोंयानूच न्ही तर राष्ट्रीय पातळीचेर पयलें बक्षीस आमकां, पयल्या पेक्षा एकमेव बक्षीस आमच्या दवर्ली दिकरपाल पंचायतीक टोटल इंडियेंतली एकमेव अशी पंचायतीक त्या कॅटेगरीन मेळ्ळें. सो तुमकां मेळ्ळें अकावंटींग हातूंत मेळ्ळा. सो नीक हो मान म्हणजे गोंयांत पयल्याचदां असो पयलेच फावट हो फायनान्सींग अकावंटिंगा भितर मेळिल्लो असो हांव मानता. कारण आतां पर्यंत असो केन्नाच असो अकावंट बद्दल, कारण आतां खूब पारदर्शकता अकावंटा भितर आयिल्ली आसा. आतां आमकां इजी ना, कांय गोश्टी आमकां आतां कॉम्प्युटराचेर फीड करपाक पडटा. जसो टेंडर करतले, सरकाराचे पयशे घेतले, बजेट आमकां घेतले जाल्यार वेगळ्यो वेगळ्यो ग्राम किंवा वेगळ्यो वेगळ्यो तांच्यो वेबसायट्स आसा ताचेर आमकां लोड करपाक पडटा. एक बरो प्रोसेस आसा. ते प्रोसेस एक्झॅक्टली कितें तुमी कसलो प्रोसेस तुमी हांगा सद्याक तुमच्या पंचायतीक यूज करता आनी कितें बदल कितें केल्यात? ना, बदल खुबसो करपाचो प्रयत्न हांवें केलो. कारण पंचायतीचेर खूब जाण टिका जाताली की करप्शन जाता, हें जाता. हांव अशें म्हणना की म्हजे फाटली जी बॉडी आशी ताणें करप्शन केलां, पूण काही एजंट, काही दलाल भायले भायर येवन पयशे घेवन कामां करून व्हरताले. तें 100% पूर्ण बंद केलें अशें हांव खात्रीन सांगूं शकता की दवर्ली दिकरपाल पंचायतीन आज कसलें काम करतले जाल्यार 1 रुपया पसून कोणाक दिवपाक पडना. जाता तितलें कॉम्प्युटरायज करप, लोकांक बेगींतल्या बेगीन सोय सुविधा लोकांक उपलब्ध करून दिवप, हाचो हांव प्रयत्न सदांच म्हजो चालू आसता. तशेंच वेगळ्यो गोश्टी हांवें उपक्रम घेतलो, पंचायत तुमच्या द्वारी. म्हणल्यार पंचायती तुमच्या वॉर्डांनी आमी वचचें, ज्या वॉर्डान ज्या डिपार्टमेंटाची गरज आसता, ताजे भितर एग्रीकल्चर आसूं. कारण म्हजो दवर्ले जो पंचायत क्षेत्र आसा हो कश्टकरी लोकांचो, प्रामुख्यान ते शेतकार आसात, ST समाजाचो मॅक्झिमम ST समाज आसा. हांव ज्या वॉर्डांतल्यान निवडून आयला थंय मॅक्झिमम ST समाजाचे लोकांनी म्हाका निवडून दिला. तर ते आमी पंचायत तुमच्या द्वारे अशे 2 आतां पर्यंत ह्या म्हज्या 6 म्हयन्याच्या कारकिर्दीन 2 वेळा हांवें वाड्यांनी ताचो फायदो शेतकारांक जालो. लोकांक वेगवेगळ्यो स्किमी पावल्यो, थंय आमी आरोग्याच्यो वेगवेगळ्यो सोयी केल्यो, ज्यो डिपार्टमेंट आशिल्ले वेगळे वेगळे ते लोकां पर्यंत पावले. हातूंतल्यान म्हाका दिसता की एक खंय तरी सरकाराचो जो विचार आसा गोंय सरकाराचो की आमी प्रत्येक मनशा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करपाक जाय, तो प्रयत्न आमी एक ल्हानसो तरी आमी पंचायत तुमच्या द्वारे ह्या कॉन्सेप्टांतल्यान केलो. साईश, तुका एक खबर आसतली की तूंय हांगा आतां जरी तूं निवडून आयलो पंचायतीक आतां सक्रीय आसलो जाल्यार पसून तूं हांगा ह्या वाठाराक फाटले कितले तेंप आसा आनी तुका खबर आहा की तुगेली दवर्ली दिकरपाल ह्या पंचायतीक एक स्टॅम्प पडिल्लो. एक म्हणटा मागास पंचायत म्हणून, दुसरें म्हणटा करप्ट पंचायत म्हणून, तिसरें म्हणटा तें सगळें अंधाधुंदी हें आशिल्लें. म्हळ्यार कितें
कन्स्ट्रक्शन कशी वाडिल्ली, खंयच्या इलिगल कन्स्ट्रक्शन वाडिल्ली अशी पंचायत, अशी एक प्रतिमा आशिल्ली पंचायत आतां अशी रिफॉर्म करपाची जावप कशी जाली, कसो प्रोसेस जालो? रिफॉर्म करपाचो प्रयत्न हांवें केलो कारण तुमी जाणा की मडगांव शहराच्या एकदम तेकून आशिल्ली म्हजी पंचायत. म्हणजे शहरी भाग आतां म्हज्या पंचायती भागान वाडत गेल्लो आसा. हातूंत प्रायवेट जमिनी आसात किंवा कोमुदार लँड ही मॅक्झिमम आशिल्ली कारण वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाच्यो आसा WID, पूण तातूंत एन्क्रोचमेंट भरपूर जाल्लो. आमकां कंप्लेनी खूब येताल्यो. पूण सुशांत भाऊ तुमकां एक सांगपाक करता की काही लोक कंप्लेनी करतात, आमी ताजो प्रोसेस मुखार व्हरतात इनलिगल, हाच्या खातीर आमी केसीस तांचे करतात, पूण काही लोक ते केसी फाटी घेतात. त्या टायमार आमकां खूब त्रास जाता. पूण तो हांव विचार न करतना जाता तितलो फास्ट प्रोसेस करप आनी ज्या जाग्यार एन्क्रोचमेंट जाला ताजेर एक्शन घेवप आनी हाका म्हाका सरकाराचो खूब पाठिंबा मेळ्ळो कारण ताणें सरकारान आमकां सांगलें की इनलिगल गोश्टीक तूं वाव दिनाका, इनलिगल गोश्टीक दिनाका कारण ताजो सर्वसाधारण जनतेक त्रास जाता, तो जावपाक कमी जावच्या खातीर हांवें खूब प्रयत्न केलो. पूण तरी अजुनूय तुमचे प्रश्न आसात, कितलेशेच प्रश्न आसात. त्या प्रश्ना कडेन मागीर येवया. पयलीं म्हणटा तुवें हालींच एक मोहीम घेतिल्ली की रस्त्या कुशीन जे कोण आपले सामान विकपाक बसतात तांकां तुवें क्लियर केल्लें आनी ताचे फाटल्यान तो एक टीव्हीचेर एक मोठो बोवाळूय जाल्लो की मडगांव पालिकेचे कोण तरी येवन ते काडणाक मारतात असो बोवाळ जाल्लो. सो ताजेरूच बोवाळ जाल्लो. खूब वर्सांची ती मागणी आशिल्ली. म्हणजे पावरा जंक्शन आज एक मोठे तरेचें जंक्शन जाल्लें आसा. त्या जंक्शनाचेर कोविडा वेळार सामकें थंय तो बाजारूच जाल्लो. त्या टायमार एक लोकांक एक सहानुभूती म्हणून लोक बसपाक दिताले, पूण ताचो गैरफायदो कांय लोकांनी घेतलो. थंय येवन वेगळे वेगळे स्टॉल घालप, कांय ते तरेचो फूड कोर्टूच तयार जाल्लो. रस्त्यार लोक बसून ते विक्री करताले इल्लिगली, नुस्तेकार ते बसताले आनी एक थाम विचार आनी प्रत्येक ग्रामसभेक तो विशय घासतालो की तूं ते कित्याक काडना. पूण हांवें एक विचार धरलो की तें जंक्शन निवळ करतलो. ताजेच बरोबर जी इल्लिगल स्ट्रक्चर रस्त्यार आसा ती कंप्लीट क्लियर करपाची. त्या टायमार हांवें तातूंत हात घालो. म्हजी बाउंड्री आनी मडगांव मतदारसंघाची बाउंड्री एकदम लागीन आसात. तूं जसो आतां म्हणलें की हय बरोबर की म्हाका त्या टायमार एक मडगांव म्युनिसिपालिटी इंजिनियराचो फोन बसून आयलो की तूं ते गाडी कित्याक काडटा. तेका हांवें ताका विचारलें की बाबा हें तुज्या हातून पडना आनी जरी तुज्या हातून पडटा मडगांवच्या जाल्यार तूं कितें इल्लिगल ते करपाक दिता. आज म्हाका म्हज्या हातून हांवें क्लियर केलां, पूण तुमी त्या मार्गान येता तुमकां खबर आसतलें. एकदम आतां कितें जालां हांवें क्लियर केलां, पूण उरिल्लो जे गाडी आसा ते आतां मडगांवच्या हातून बसतात. थंय आतां चड डेंजरस जाला पावरा जंक्शन कारण हांवें काडलां आनी ते बसलां. आनी जेन्ना हांव तांकां विचारपाक वता ते म्हणटात आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीक विचारून बसल्या. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मडगांव म्युनिसिपालिटीक आव्हान करतां की जाता जाल्यार म्हजो जो पावरा जंक्शन ते तरी क्लियर करता. ताजे बरोबर मडगांवाचे इल्लिगल रस्त्यार जे वेंडर्स आसात तांकां क्लियर करचे कारण आतां वाहतूक इतली वाडल्या, लोकांक क्रॉसींग करपाक मेळना, लोकांक चलपाक मेळना. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव म्युनिसिपालिटीक आव्हान करता, मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षाकूय आव्हान करता कारण तो ताजो वॉर्ड आनी म्हजो वॉर्ड मडगांव नगर तो एकूण तेकून आसा आनी ताज्या वॉर्डात तेकूनच म्हजे वॉर्ड आसल्या कारण म्हज्या वॉर्डांतले सगळे येवन ताज्या वॉर्डान बसतात. तर हांव नगरपालिकेक तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की ताणें जाता तितले बेगीन निवळ करची. फूड कोर्ट म्हणटा तो आतां शिफ्ट मडगांवां जाल्लो आसा, ह्या वाटेन जाला. म्हणजे दवरले ते बसपाक भितात कारण आमी ताबडतोब ताजेर एक्शन घेतली. ताका मॅक्झिमम 5 ते 10 हजाराची फायन बसून घाली आनी ते आतां मडगांव शिफ्ट जाल्ले आसा. पूण हे तुजे दवरलेचेच काय भायले कोण येवन बसतात? ना, ताजे भितर हांवें स्टडी केली ते मडगांवचे बी न्ही आनी दवरलेचे बी न्ही. ते म्हणजे बाकीच्या वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांतल्यान ते धंदो करतात. तांकां एक भंय नाशिल्लो, तांकां भंय दिसनाशिल्लो की दवरले आमी हाडून गाडये लावया आमकां कोण काय घडचें ना म्हणून. पूण अशें कित्याक लागून भंय कित्याक लागून दिसनाशिल्लो? कारण कोण तरी आसले शिवाय फाटल्यान असो अशें दिसता. थंय कळटालें वेगळ्या वेगळ्या तरेचे थंय लिडर तयार जाल्ले. जशे महाराष्ट्रान जशे गल्लींतले एक लिडर असतात त्या तरेचे त्या जंक्शनाचे लिडर तयार जाल्ले. काही हाजे पयलीं तुमी तो इन्सिडंट पळयलो आसतलो. एक आमच्या एक बाजूच्या नगर पंचायतीचो हाजेर एटॅकूय जाल्लो. ताजेर एक अटॅक जाल्लो. मागीर मातसो ह्या वटेच्यान एकल्या व्यापाऱ्याक जवळपास अटेम्प्ट मर्डर जाल्ली कारण ते गुंडगिरी टायप तयारी जाल्ली. पूण हांवें ताका थारो दिलो ना. म्हाका ते काही लोक एप्रोच जाल्ले कारण तूं घेनाका तशें कांय. हांव म्हणलें तशें कांय ना, म्हाका तें काडपाक पडटलें. तुका तेच म्हणटा कितें प्रेशर बिशर आयिल्लो? प्रेशर म्हणजे काही भायल्यान फोन येताले. पॉलिटिकल प्रेशर कसलोच नाशिल्लो. पॉलिटिकल सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो की तूं जें काम केलां तें बरें केल्लें आसा. आनी जे भायल्यान खंयचे बारीक सारीक जे प्रेशर येताले ताका हांव बळी पडलो ना आनी म्हजो दवरले भाग निवळ करपाचो प्रयत्न केलो. तुवें हो निवळ केलो पूण तुका तुजें आनी एक हें ते आमचे भगवती म्हणटा एक हे आनी तो सामकें पेरिनियल म्हणटा कॅन्सर बिन्सर जाता की कसो बरो जायना पळय तशें तरेन तुका ते इलिगल एक आमचे 40 तयार जाल्ली आसा. वस्ती तयार जाल्ली आहा. जवळपास 40-50 घरां इलिगली बांदिल्ली आसात.
थंय पळोवपाक गेल्यार थंय सगळे कोयराचे राशी पडिल्ले आसतात. सो तुका एक वटच्यान तुजी पंचायतीक सामके राष्ट्रीय पुरस्कार मेळटा, दुसरे वटच्यान पळयल्यार ही अशी परिस्थिती. 40 परस तूं कमी घेता आंकडो, ते सादारण 300 ते 500 घरां जाल्लीं आसात. पूण तुमी मातशें हांव स्ट्रक्चर्स म्हणटा भितरले भितर मागीर तांणे आनीक खुबशीं जाले. भगवती बरोबर तुमी गेल्ल्या, जेन्ना हांव सरपंच जातकर आनीक म्हाका एक संदी मेळ्ळी. भगवतीच्या सायडीनूच आनीक इल्लिगल बस्ती जावपाची तयारी सुरू जाल्ली. थंय रोडाचें काम वचून सुरू जाल्लें. तेन्ना हांवें पुलीस कंप्लेंट लॉन्च केली आनी ती आनीक बस्ती जी म्हज्या दवर्ले मतदारसंघान येवपाचो प्रयत्न जाताली ती बंद केली. म्हाका ताचे खातीर म्हज्या नावेलीच्या आमदाराचो उल्हासभाई तुयेकाराचो सहयोग मेळ्ळो. ताणें सांगलें तूं घे एक्शन, तशी इल्लिगल बस्ती आनी नवी तयार करपाक दिनाका. ना पूण कितें भगवतीची हें आसतना एक तुमचो पयलींचो हो मंत्री तोय तातूंत भितर पडून तो म्हणटालो की ना तांकां हे दिवपाक म्हण नंबर दिवपाक ना. त्या टायमार हांव हरशीं सरपंच ना, पूण हांवें त्या नंबर दिवपाक विरोध केलो. कारण इल्लिगल गोश्टीक तो नंबर दिवपाक जावचो ना. आनी त्या टायमार आमी ग्रामसभेक आनी म्हज्या जी आमची बॉडी मिटींग आसता त्या टायमार आमच्या 11 मेंबरांनी एक ठराव घेतलो की त्या इल्लिगल गोश्टीक आमी नंबर दिवचो न्हय म्हणून. सायज तुवें आज आमच्या गोमंतकाक एक मुलाखत दिल्ली आसा, तुजी जे न्यूज आयली ताका त्याच अनुशंगान की तूं म्हणटा तुवें वेगवेगळे तुजे हातूंत रिफॉर्म्स हाडल्यात. जावं ते मागीर आमचे बायोडायवर्सिटीचे हे जावं, मागीर कचऱ्याचो हे जावं, सुको कचऱ्याचो हे जावं, कितें उपाय केल्ले आसा? उपाय म्हणजे तुमी जाणा की आतां दवर्ले मतदारसंघ इतल्या वर्सां कचऱ्याचो प्रश्न आशिल्लो. आज एक अभिमानान हांव सांगूं शकता की जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची पॅनल आमच्या पंचायतीचेर आयलें, म्हाजे पयलींचे सरपंच पाकलो आसूं किंवा ताजे नंतर संतोष नायक आसूं किंवा आतां हांव, त्या टायमार आमी डोर टू डोर कचरो गोळा करपाचो, सुको आनी ओलो दोनूय गोळा करून ताजें सेग्रिगेशन करप. आनी जो ओलो कचरो आसा आनी सुको कचरो हो हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्याचे खूब आभारी आसा की तांणी तो कचरो जो सालिगांव मोठो प्लांट आसा थंय घेवपाचो प्रयत्न केलो. आज आमी ओलो कचरो सुको कचरो दोनूय डोर टू डोर डेली लोकां कडेन घेतात. ताजे नंतर ओलो कचरो आमी सालिगांव धाडटात. सादारण एक 7 ते 8 वर्सां पयलीं आमकां जे सुको कचरो आसा हाका खंय तरी एकठांय करपाक एक मशिनरी आमकां दिल्ली. ते मशिनरीचो वापरूच इतल्या वर्सां जायना आशिल्लो. तो आतां आमी गेल्ल्या 26 जानेवारीक तें मशीन परत चालू केलां. आमचे कडेन धाकलीशी MRF शेड आसा. आमचे कडेन कचरो जसो प्रोसेस करपाक जागो तितलो व्हडलो ना, तर थंय आतां ते सुक्या कचऱ्याचे ब्लॉक्स तयार जातात आनी ते आमी आतां सिमीट फॅक्टरीक धाडटले आनी ओलो कचरो आमी सालिगांव धाडटात. आतांच आमकां एक लेटर आयलां की जाता जाल्यार कुडचड्या प्लांटाकू धाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. हातूंतल्यान म्हाका दिसता की कचरो क्लीन जावप. तशीच आमकां एक 15 फायनान्सांतल्यान एक वेहिकलूय मेळ्ळी. तातूंतल्यान आमी जो ब्लॅक स्पॉटीस जे आमच्या दवर्ले मतदारसंघान आसात ते आमी क्लियर करपाचो प्रयत्न करतात. आनी ताका ते आमचे मिलिटरी कॅम्पा कडेन थंय लोक कचरो उडयताले. हय, मिलिटरी कॅम्पाचो तुमी विशय काडलो म्हणून म्हाका बरें दिसलें. कारण मिलिटरी कॅम्पाच्या सायडीन कितलीशी अशी लाखांनी जमिनी कोमोदादीची आसात. थंय इनलिगल स्ट्रक्चर उबें जालां. पयर हांवें थंयूय इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी व्हिडिओ रिपोर्ट धाडलो. पूण सुशांत भाई तुमकां म्हाका एक सांगपाक दिसता की आमी सगळो प्रोसेस करता. म्हणजे ते मनशाक कंप्लेंट घेतात, कंप्लेंट आमी ताजी व्हिडिओ फॉरवर्ड करतात, ताजे नंतर डायरेक्टर पंचायती करता, ताका वेळ वता. पूण हांव ह्या माध्यमांतल्यान विचारपाक करतात की कोमोदाद ह्या संस्थेचेर म्हणजे आज नावेली दवर्ले मतदारसंघान कोमोदादीची लँड आनी प्रायवेट लँड आसात. जेन्ना कोमोदाद लँडीचेर एन्क्रोचमेंट जालो तेन्ना कोमोदाद कित्याक उगी रावली? आतां सगळे आमचेर हे काडटात की तुमी ते क्लियर कित्याक करना. जरी आज एक तुमच्या घरा सायडीन एक जागो तुमचो प्रायवेट आसा आनी कोण एन्क्रोचमेंट करता तुमकां तो हक्क आसा, तुमी डायरेक्टली ताका काडूं शकतात. पूण हे कोमोदादीन केन्नाच तांचेर एक्शन घेतली ना. ते आमी आतां सरकाराक कळयलां, एडमिनिस्ट्रेशनाक कळयलां की कोमोदादीक आमी इतली लेटरां बरयलीं तुमच्या जाग्यार इल्लिगल स्ट्रक्चर चल्लां, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लां, पूण तुमी कित्याक करना. सरकारान आनी एडमिनिस्ट्रेशन तांचेर एक्शन घेवची, कारण कोमोदाद त्या जमनीचे मालक आसात. पूण म्हाका एक कोमुंदाद हातूंत सामील आसा अशें दिसता. अशें म्हाका तरी दिसता. कारण आमी कोमुदादीक आतां हांव सरपंच जातकर 2-3 फावटी तांकां आमी पत्रव्यवहार केलो की तुमी जे कॉमन आमचे बरोबर हे येवचे इन्स्पेक्शन येवचे, तुमी जे भगवती तो बी कोमुदादीचो ताजे भितर 80% कोमुदादीची लँड आसा. पूण कोमुदाद केन्नाच आयली ना आनी कोमुदादीक एक्शन घेवपाक पंचायतीची गरज केन्नाच पडना. कित्याक कोमुनिटी स्वताची अशी ताजी बॉडी आसा, ते स्वताहून ताजेर एक्शन घेवं शकतात. पूण कोमुदाद घेना, कित्या खातीर घेना ती खबर ना. आतां नवी कोमुदाद आयिल्ली आसा, तांचे कडेन आतां हांव पत्रव्यवहार सुरू करतलो. एडमिनिस्ट्रेशनाकूय सांगतलो की ताजेर तांकां घेवनूच आमी एक्शन घेवची म्हणून. काय आयडेंटिफाय तांणी करून दिवपाक जाय. लास्ट टायम जे आमी आयडेंटिफिकेशन केलें मिलिटरी कॅम्पाच्या बाजूक तेन्ना कोमुदाद थंय आयलीच ना.
पूण जो कंप्लेनर आशिल्लो ताज्या विश्वासाचेर आमी तें आयडेंटिफिकेशन करूंक शकले. आतां तो प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा. पण आनी एक तुजे आतां दवर्ले दिकरपाल पंचायत तुजी कुशींतली रुणावळ दवर्ली पंचायत ह्या वटेन आख्या बायश पंचायत तूं म्हणटा तुजे कोयराचो प्रश्नाचेर तूं तोडगो काडपाक शकलो. बाकीचे 2 पंचायतीक अजून तितले हय कारण हांव तें पळयतां कारण आतां हांव म्हजो कॉन्स्टिट्युन्सी निवळ म्हजो दवर्ले दिकरपाल क्लीन करता पूण आजूबाजूचो लोक कचरो उडयतात. पूण पयर एक नावेलीचे भोवमानेस्त आमदार उल्हासभाई तुयेकर हांचे बरोबर एक आमची मिटींग जाली आनी आमी जे वेस्ट मॅनेजमेंट हें आसा डिपार्टमेंट आसा तांणी सांगलें की तुजो 1 टन किंवा 2 टन कचरो पावना तर जाता जाल्यार आजूबाजूचो वाठारांतलो कचरो आनी MLAन आमच्या नावेली मतदारसंघाच्यो 5 पंचायती येतात तांकां मेळून एक मिटींग घेतिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता तें आतां फुडें जातलें कारण आमदाराचो प्रयत्न आसा की नावेली भागांतल्यो ज्यो पंचायती आसा ताचो कचरो खंय तरी निवळ जावचो म्हणून. पूण करतले कितें करतले? हय तांकां पसून डोर टू डोर हें करप तांचे कडेन पसून MRF शेड्स आसात तांकां पसून मशिनरी दिल्ली आसा. आमकां एक बरी मशिनरी सादारण 30 ते 40 लाखाची सरकारान मशिनरी दिल्या जे सुक्या कचऱ्यांतल्यान ओल्या कचऱ्यांतल्यान खत तयार करपाचें ताबडतोब तें आतां आमी इन्स्टॉल करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. तशें त्या पंचायतीकूय दिलां पूण आमकां फायनान्शियली आमी वीक आसल्या कारणामुळे कारण आमकां रेवेन्यू कमी आसा आमच्या पंचायतीक कारण कमर्शियल गोश्टी आमच्या पंचायती एरियेन कमी येतात. ताजे खातीर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी डेलिगेशन घेवन वचपाचें आसा की स्पेशल ग्रांट आमकां कितें दिवचो कारण ते मशिनरी यूज करतकीर लायटीचे बील खूब येतात. रुमडामळ पंचायतीन तो प्रयत्न केल्लो तातूंतल्यान खत पूण ताजे लायटीचे बील खूब येवपाचें पूण आतां सोलर एनर्जी किंवा आनी कसलें समजा जाता जाल्यार तो प्रोसेस करून आमचो कचरो आमीच क्लियर करपाचो प्रयत्न आमी चालू आसा. सो म्हाका एक सांग आतां तूं पयलीं पंचायतीक निवडून आयलो मागीर हळूहळू सरपंच जालो आनी तें कॉम्बिनेशनूय बी अशें आशिल्लें की तूं सरकार जावप म्हण आमचो सरपंच जावप म्हण आमकांय मातशें हें दिसलें अरे साईश आनी ह्या पंचायतीचो सरपंच कसो जाला काय म्हणल्यार कॉम्बिनेशन सगळें जर सेटअप आनी हें जर पळयलें जाल्यार सो म्हाका एक सांग आतां हे आमची चर्चा थांबयता आसतना तुजे फुडले कितें प्लॅन्स बी कितें आसा? फुडलो प्लॅन भरपूर तसो मोठो तसो कांय ना पूण एक भारतीय जनता पार्टीचो एक सादो पुतावयलो कार्यकर्तो तो पंच आनी आतां सरपंच म्हाका दिसता हें फक्त म्हज्या भारतीय जनता पार्टी पक्षानूच घडूंक शकता. म्हजेर जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्र्यान दवरलो सदानंद तानावडेन दवरलो आनी म्हज्या लाडक्या आमदारान दवरलो ताका खंय तरी तांची जी विश्वास आसा ताका खंय तरी तोडो येवपाना हाजो हांव परिपूर्ण प्रयत्न करतलो. सो तुका आतां एक राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा तुजे पंचायतीक सो तुजी जबाबदारी आनी कितली वाडली अशें दिसना तुका? जबाबदारी जर वाडली जाल्यार तूं कशी करून ती पूर्ण करतलो? जबाबदारी खूब वाडिल्ली आसा. हो राष्ट्रीय पुरस्कार म्हाका एकल्याकूच मेळूना म्हजे बरोबर आशिल्ल्या 10 मेंबराच्या म्हणजे ते एक संघटनीत काम तशेंच म्हजे पंचायतीन आशिल्ले बाकीचे जे कामगार आसा किंवा स्टाफ आसा हांचे बरोबर आतां जबाबदारी खूब वाडिल्ली आसा. आव्हानां खूब आसात म्हणजे तुमी म्हणलो सो कचऱ्याचो आसा इनलिगल स्ट्रक्चर आसा ते जाता तितलें बेगीन सॉल्व करपा खातीर आनी सरकाराचो पूर्ण तेंको आसा. सरकाराचे पंचायत मंत्री मामीन बाब बुंदिनो आसूं किंवा माननीय मुख्यमंत्री आसूं हांणी पूर्ण सहयोग म्हाका दिल्लो आसा आनी पंचायतीक जो तरेन तुका फंड जाय ज्या तरेन कारण पंचायत म्हणटकीर तुका वेगळी डिपार्टमेंट लागतात WID आसा RD आसा वेगळे डिपार्टमेंट आसा ताजे थ्रू डेव्हलपमेंट जातलें कारण आमदाराचो पूर्ण सहयोग म्हणजे म्हाका आसा. सो फुडल्या तूं 1 वर्साक भितर आमचे दवर्ले दिकरपाल क्षेत्राक कितें बदल जातले अशें? 100% बदल जातलो. खंयचे खुबशे तरेन जातलो. आमी एक मेजर काम घेतलां की आजूच पेपरार तुवें वाचलां की कांय फायल्स आमच्यो गायब जातात डिमार्केशन तर आतां आमी एक प्रायवेट एजन्सी आनी गव्हर्मेंट एजन्सी घेवन आमचो दवर्ले भाग कितलो खंय पर्यंत पावला कारण आजूबाजूक आतां वाठार वाडत आसा ताजे खातीर डिमार्केशनाचें काम हांवें हातान घेतलां. आमचे लागून एनक्रोच जावची न्ही आनी आपलो पार्ट आपली पंचायतीचो भाग खंयचो हो कळपा खातीर तशेंच आमचे जे ओल्ड फायल्स आसात ओल्ड लोकांल्यो डॉक्युमेंट्स आसात ताजें डिजिटलायजेशन करप जाता तितलें कॉम्प्युटरायज करून लोकांक घरा बसल्या सोयी उपलब्ध करून दिवप. आमच्या वाठारांत खुबशी बरी जागो आसा पंचायती कडेन एक बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा ताच्या सायडीन एक 8,000 जागो आसा ते आमी आज एक ST फंडांतल्यान एक मोठो कॉम्प्लेक्स प्रपोज केला. एक सुंदर सरोवर आसा तें एक WID थ्रू टुरिजम थ्रू थंय एक सरोवर जावचें ताजो आमचो प्रयत्न आसा. तशेंच मेजर म्हणटा जे एज्युकेशन हब आसा तो दवर्ले पंचायत भागानूच येता. पूण ताजे तुगे हबाचे ते भरपूर अर्द जागो दिसता म्हाका एनक्रोच करून ना ताजेर सरकारान पूर्ण ताजेर वर्चस्व आसा. सरकारान ताजे पयर डिमार्केशनूच जालां आतां ताजें आर्किटेक्टा कडेन फायल आसा आनी आमदार आनी सरकार प्रयत्न करता की
तो एक मेजर प्रोजेक्ट दवरले बागान, कारण आजूबाजूच्या वाठारांत जी स्कुलां आसात त्या आनी तो एक म्हाका एक म्हाका दिसता एक मानाचो तुरो म्हज्या मतदारसंघाक आसतलो की मोठें एज्युकेशन हब हें म्हज्या दवरले बागान आनी नावेली मतदारसंघान येता म्हणून. सो साईश, तुका हो पुरस्कार मेळ्ळा, तुकाय बी तुजे बाकी सगळे जे पंच वांगडी आसात आनी तुजे जे कोण पंचायतीक काम करतात तांकां सगळ्याक गोमंतक टीव्हीच्या वतीन परबी. आनी तुजे फुडें तूं म्हणटा तसो दवरली ती म्हणटा ती आतां पयलीं भशेन खेडेगांव उरूंक ना, आतां त्या मडगांवचोच एक्सटेंडेड भाग जाल्लो आसा. सो आनी थंय आतां लोकांची म्हणजे मडगांवां गर्दी जाल्ल्यान लोक आतां थंय वचून रावपाक लागले. सो लोकांक बरी सेवा दिवप ही पंचायतीचें काम, आनी तें तूं जर करता जाल्यार तुका खरेंच परबी फावता आनी तुज्या ह्या कामाक तुका हाजे फुडें यश मेळचें इतलेंच म्हणटा. आनी आमच्या चेतां देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आसात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.